जनरल सेक्रेटरी ऑफ शेकोनस वेलफेअर सोसायटी गोवा. आयज पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे कलेक्टर आनी ट्युरिजमाचे ऑफिशियल्स येयल्या बिचार सील करपाक. जी नां पळय आसली तिचोर तेजी खूब मिस्टेकी जालेली आहा. ओनर इज वन आनी तेजें नां येयलां बोलते दुसऱ्याच ओनराची. सो कन्फ्युजन जालां. लायक एग्जाम्पल म्हाजें गुड लक बीच कॉफी, म्हाजे हेचेर ओनराचें नांव येयलां श्रीकांत कोरगांवकार, वेर एज ही शेक इज ओशॅनिक. हें करून ते चॅक करून आतां कन्फ्युजन जालां. आमी कन्सेंट आमकां मेळलेले आहा, तर आतां फक्त आमचे येयल्या चॅक करून गेले कन्सेंट आहा वो ना कन्सेंट टू ऑपरेट, आनी ती कन्सेंट टू ऑपरेट आहा म्हणून करून ती गेल्या. हें आतां ऑल गोवा फक्त कलांगूट कांदोलीम ते भोंवतले चॅक करपाक, आनी कोणाक पळय कन्सेंट आहा टू ऑपरेट आहा तांकां कांय हें करचें ना. ही हायकोर्टाची ऑर्डर आहा. ही हायकोर्टाची ऑर्डर आहा, ताका लागून ते येवन आतां हें केलां, इन्स्पेक्शन चालू केलां. पूण कितें म्हणून ऑर्डर ती कित्या खातीर ऑर्डर ही कित्याक तो कोण रुबन फ्रांको म्हणून जो जावन आसा ऑल्सो अ शेक ओनर, पूण ही वॉज ग्रीव बिकॉज ही डीड नॉट हॅव अ शेक लायसन्स, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो गॉट अ प्रायवेट शेक बिहायंड, आनी तेणें ते आपल्या शेका फुडल्यान दुसऱ्या गव्हर्मेंट शेका येता म्हणून कंप्लेन केली, केस केलेली. नेक्स्ट इयर ताका दुसरे शेक ओनर्स आहा तांकां कोण 2 लायसन्स लागले, ते एक शेक तेणी ताका दिले चलोवपाक, बिकॉज अंडरस्टँड करून बाबा तूं केस ती फाटी काडून. पूण तेणें अजूनय ती केस फाटी काडूंक ना, आनी तो आतां शेक चलयता बिचार. तेचे वयल्यान बोरवेल तेची पासून आसली. कोर्टान सांगलें ताका पयलीं तेची सील करून सांगलें की तो कंप्लेनंट आहा तिचीच पयलीं सील करून, तेणें सील केली. ओके, दे हॅव डन द जॉब. आतां हें करून ते सगळ्या शेकांनी आतां इन्स्पेक्शनाक भोंवता, पूण सगळ्या शेकांनी भोंवना तांकां ते लिस्ट येयला, अबावट 30-40 शेकांची लिस्ट येयला. ही 40 शेकां ती चॅक करता. पूण आयकपाक गेल्यार 161 लिस्ट आहा. 161 आहा, पूण लोकांनी कन्सेंट टू अप्लाय कन्सेंट टू ऑपरेट एप्लाय केले, आनी एप्लाय केले आनी तांकां ऑलरेडी परमिशन ग्रांट केली. आनी इवन द ऑर्डर सेज seal the 161 check, and once they get the approval you can allow them to operate म्हणून in the order, court order. So because we have almost all got the consent to operate, आमची शेकां सील करूंक ना. जे कोणाशी पळय अजूनय जावंक ना, कित्याक आतां म्हाका दुसऱ्या भुरग्याचो फोन येयलो अबावट 20-30 अजूनय पेंडींग आहा. इट इज शोईंग स्टील इन प्रोसेस म्हणून. सो तेंची शेकां ते वडे सील करतले. बट वन्स दे गेट द अप्रुवल फ्रॉम द पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, दे विल अलाव देम टू ऑपरेट. आता तसं पहिले इन्स्पेक्शन करता, पहिले इन्स्पेक्शन, आतां सिलींग करपाक जाय. सिलींग करतना तांकां आतां पळय एविडन्स कितें मेळ्ळें, वी हॅव ऑलरेडी गॉट लायसन्सीस. सो ही लायसन्स आमची लागीं आहा म्हणून ती आतां आमची सील करूंक ना. सो दे हॅव गॉन टू द नेक्स्ट शेक नाव टू सी वेदर दे हॅव ऑल्सो एप्लायड एंड गॉट द कन्सेंट. तांकां जर कन्सेंट आहा जाल्यार तेंचे सील करचें ना. सीझन चालू आनी सामको ताका म्हणून सोंपतलो, म्हणटकीर आसतना आमी एक्शन घेतलें. पळय आतां पळय ऑलरेडी हे वस्ता इतले हॅरेसमेंट जाला आमकां. ट्युरिजम डिपार्टमेंटाचें हॅरेसमेंट जाला, आतां पळय पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचें हें ते सगळें करून करून चड हॅरेसमेंट जाला. ऑलरेडी कांदोळे वोत खूब शेकां बंद केली, बिकॉज आमकां आनी सोसूंक जायना. पयलीं सुद्दां बिझनस ना, फॉरेन ट्युरिस्ट लोक गेले. आतां आमकां हे सायडीन तरी आमकां हेचे इंडियन ट्युरिस्ट आहा, डॉमेस्टीक ट्युरिस्ट आहा. फुडें वयशी शेकांक जाल्यार डॉमेस्टीक ट्युरिस्ट कोणा ओन्ली फॉरेनर, आनी फॉरेनर आतां वचपाक कोपात जाले, कांय उरोंक ना. तर लोकांनी शेकां पासून बंद केली. सो मच हॅरेसमेंट हे म्हणून ताका लागून शेकां बंद केली. सो गव्हर्मेंट शूड स्टॉप हॅरेसिंग द लोकल्स. ही आमच्या गोंयकारांचो धंदो. गोंयकार बारीक बारीक आमकां पळय सरकार एक नोकरी दिना. आमी सरकाराक कितलो लोक नोकऱ्यो मागतात, पूण जॉब्स कोणाकूच मेळना. जेन्ना आमी सेल्फ एम्प्लॉयड जालेले आहा आनी आमी आमचे दोन्ही गोंयकार चलयता, तर आमकां एटलीस्ट एक प्रिविलेज दिवंक जाय, बाबा स्वता तुमकां चलयात म्हणून. हे हॅरेसमेंट करिनाका. आमी ते हें म्हणल्यार ते म्हणटा कितें बाबा हे गव्हर्मेंट हॅरेस करिना, पण प्रायवेट पार्टी कोर्टाक गेला ताका लागून आमी येवचें पडलें. पळय मानता, पूण तेच्या आदी ट्युरिजम डिपार्टमेंट आमकां आख्खे सिजन भर हॅरेस केला. डेली आतां फ्रायडे सॅटर्डे संडे जे दीस आहा आमचे जोडपाचे ट्युरिस्ट लोक गोंयांत येता, त्या दिसा चड हॅरेसमेंट रातचे आसा. अप टू 11 o'clock 12 o'clock इन द नायट बिचार भोंवतात ट्युरिजम. तांकां तुमचें काम आहा पळय तें करपाचें. हॉकर्स जे पळय बिचार भोंवता, ओपनली भोंवता, तांकां तुमी कित्याक कंट्रोल करना? ते गोंयकार न्हू म्हणून तांकां हॅरेस करिना, वो तुमी फक्त गोंयकारांक हॅरेस करूंक सोदता. हे आमचे ट्युरिजम डिपार्टमेंट आनी ट्युरिजम मिनिस्टर आनी सीएमान हेचेर लक्ष दिवचो आनी सांगपाचें बाबा कित्याक तुमी गोंयकारांक हॅरेस करता पळय ते. आमी एप्रोच जाल्यार सीएमाक बसून आनी सीएमाक जाल्यार वी विल नॉट हॅरेस एनी वन म्हणून सांगला, बट स्टील दॅट हॅरेसमेंट स्टील कंटिन्यू. डिसेंबरान बोललेले आहा लायसन, आमी डिसेंबरान सर बोललेले आहा लायसन. चॅक नंबराक लागून तेणेन हें केलां, सील मारला. पण कसलें लायसन विचारता आतां?
तेच फूड याचे न्हू पॉल्युशन बोर्ड कंट्रोल आम्ही डिसेंबराक काढलेले हा ऑलरेडी आमची रेसिप हा फायलूय हा सगळे हा पण आता नंबर कन्फ्युजन होय. झालं नंबर म्हणजे किती कन्फ्युजन ते टेन पडलो मग आम्ही हांगा इकडे सोडा आम्ही कितें रेस्टॉरंट शेक रन करूंक सगळी लायसनां काडलेली आहा सगळी धांवलेली A to Z सगळी लायसनां काडले ह्या शेकाक रन करूंक काडल्या फकत लोकेशन येना वयर हाला एव्हरी इयर आम्ही सॉल्व करून वयर हाला आम्ही डिसाईड करूनच आम्ही आमचे प्रॉब्लेम ना खबरावड्या म्हणून आम्ही एव्हरी इयर तेच करतो मात रेस्टॉरंट शेक रन करूंक सगळी लायसनां काढली आमकां काय सांगूंक ना आमकां लोकेशन चेंज दाखयलें आमी सगळी लायसनां आहा म्हणून A to Z तरी तो आयकप मोहित आनी खबर काडटा मिनिस्टर आमकां कांय त्रास केले सगळें बरें सगळे रोळून येवटे वयले आमचे सगळे क्लीन जाला बागा कांदोलीम सगळे क्लीन जाला आणि एकदम बरो मनीस हालती कावजाचो होय पूण आतां आम्ही 1987 सुटें शेक चलयता हेजे पयलीं बोर्डाचे घेतले आम्ही एव्हरी इयर घेता पॉल्युशन बोर्डान आमकां खूब त्रास केले म्हणजे आयज यो फाल्यां यो परवां यो म्हणून हे म्हाजेच आतां 5 म्हयने काडले ह्या शेकाचेर पोल्युशन हा ह्या शेकाचे सगळे हा लायसन्स काय ना म्हणना फक्त नंबरा खातीर फकत नंबरा खातीर हे रेस्टॉरंट शेक रन करूंक सगळे हा A to Z